नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमच्या खातीर एक खाशेली कार्यावळ कित्याक कारण कुडचडेंचे जे युवा नेतृत्व म्हणून जाचे कडेन पळयतात ते रोहन गांवस देसाय हांचो आज वाडदिवस. रोहन, तुका पयलीं सगळ्याक पयलीं विश यू हॅपी बर्थडे. म्हाका एक तुका हांगा आपोवपाक एक कारण म्हणजे आतां तुजे मुखार तुका लोक येवपाचे आसा तरी आसतना तूं टायम काडून आयलो हांगा. ताका लागून तुका पयलीं तुजें आमी देव बरें करूं म्हणटात. म्हाका एक सांग, तुका हे सोशल हातूंतल्यान तूं असो वयर चलत आवड कशी निर्माण जाली? हाजे वयल्यान सुरू करया आनी मागीर तुजे फुडले प्लॅन्स कितें आसा ते. आवड म्हळ्यार पयलींच्यान म्हाका दिसता आमचे फॅमिलीनच राजकारण आशिल्लें. म्हाजे पप्पाचे जे सेकंड धाकटे भाव आशिल्ले ते सरपंच पद भुशयताले आनी ते राजकारणान आशिल्ले. म्हणजे तेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना विनय तेंडुलकर तांचे बरोबर सदांच आसताले आनी पार्टीचे खुबशे लिडर्स तांचे बरोबर उरताले आनी तेन्नाच्यान आमी तांकां पळयत येताले. आनी तेजे नंतर जशे जशे आमी व्हड जाले तेन्ना फॅमिलीचे इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स सदांच आशिल्लें आनी आजुनूय आसा. सो थंयच्यान म्हाका दिसता ल्हानपणांतल्यान ही आवड आशिल्ली सोशल फिल्डान आनी काम करपाची, म्हळ्यार लोकां मदीं रावपाची. आनी म्हाजोय नेचर असो आशिल्लो की हांव लोकां मदीं मिक्सअप बरो जेल जातालो आनी प्रोफेशनूय अशें आशिल्लें जेन्ना आमी खेळटाले तेन्ना खुबशे खेळपाक लागून भायर वताले, गोंयचे भायर वताले. सो लोकां कडेन इंटरेक्शन जावप म्हणजे फ्रेंड सर्कल मोटें जालें. त्याच बरोबर जेन्ना आमचे आतां कुडचड्यार रावता आसतना सगळे फ्रेंड सर्कल जे म्हाजे स्कुलांतले म्हाजे जे फ्रेंड्स आशिल्ले म्हणजे म्हाजें शिक्षण फ्रॉम KG टू म्हाका दिसता हायर सेकंडरी म्हळ्यार 12th म्हळ्यार हांव कुडचड्यार रावन शिकला, मागीर भायर सरलो. पूण जितले फ्रेंड सर्कल आशिल्ले ते कुडचड्यार आशिल्ले. सो ओवरऑल सगळो अपब्रिंगींग जें आसा जें वाडप म्हणटा ते सगळे अशे तरेन जाला की सोशल फिल्डांतल्यान आनी राजकारणांतल्यानच जाला. सो ताका लागून ती आवड आशिल्ली. रोहन, तुजे घरा कडेन अशे राजकारणाचे आसात ते भायर सोशलूय आसा प्लस आनीक स्पोर्ट्स म्हणटात ते. तुजो जर कालीग जर पळयलो जाल्यार तो एक तेंपा वेलो बरो व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हूण सगळे आमचे शेल्ड्यानी हातूंक आमचे तुजे कालेच न्ही तर सगळे गोंयाक गाजतालो असो हे आशिल्लो. सो मेन म्हणटा तो एक बरे पैकी ऑर्गनायजर आशिल्लो. सो ते तुजे ते गूण तुकाय आयिल्ले आसात. हे कशें काय म्हणून ऑर्गनायझेशन हे आज कडेन तूं कसो स्पोर्ट्सान म्हणजे म्हाका दिसता हेजें क्रेडीट हांव म्हाज्या स्कुलाकय दिवपाक सोदतलो. हांव विश्व हिंदू परिशदांतल्यान आमचे लोवर KG बाकीचे प्रायमरी एज्युकेशन जालें आनी जेन्ना आमी हायस्कुलान पावले खंयची स्कॉलरशीप लोवर KG तुगे खंयची विश्व हिंदू परिशद आनी मागीर सरस्वती विद्यालय म्हणटा ते सरस्वती विद्यालय आनी मागीर काकोडकर द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणटा काकोडकर स्कूल म्हणल्यार सगळ्याक फामाद. सो थंय आशिल्ले आनी तेन्ना आमी जो आमचो जो ग्रूप आशिल्लो तो एक मातसो एक्टीव ग्रूप सो आशिल्लो आनी आमी खेळान आनी आय वॉज अ NCC कॅडेट. सो आमी जशे NCC म्हणटकीर एक तो हें आसता एन्थुजियाझम आसता आनी आमचो जो सर आशिल्लो दिलीप नायक सर सो तांणी आमकां खूब मोटिवेट केलें. जेन्ना 7th 8th जेन्ना आमी NCC घेतले तेन्ना आमी वर मोर ऑफ एक ती स्फूर्ती आशिल्ली सारकी. आनी तितूंतल्यान मागीर आमी आमचो फिजिकल एज्युकेशन सर आशिल्लो तितून आमी स्कुलाची ज्यो टुर्नामेंट जाताले तातूंत आमी पार्टिसिपेट जाताले, क्रिकेटीन पार्टिसिपेट जाताले, फुटबॉलान जाताले, सगळे स्पोर्ट्स खेळटाले. सो स्पोर्ट्साची रुची म्हाका दिसता म्हाका म्हाज्या स्कुलांतल्यान आनी म्हाज्या प्रायमरी स्कुलांतल्यान थंयच्यान आयल्या आनी ती म्हाका दिसता कंटिन्यू जायत रावली. तूं राजकारणा परस तुजो जर हे पळयलो सोशल फिल्डाक तूं आनीक चड राजकारणा परस चड एक्टीव जर तूं आसा जाल्यार सोशल फिल्डाक. सो ह्यो एक्टिविटीज तुज्यो कितें काय मेन तूं तुजे हे घेता बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन घेता ह्यो एक्टिविटीज कितें तुज्यो? कशें आसता म्हाका भुरग्यां मदीं म्हाका युथा मदीं रावपाचें म्हाका खूब आवड आसा. म्हळ्यार युथाक कशें जेन्ना स्वता खंय तरी एक स्टेज क्रॉस करता म्हळ्यार म्हाका दिसता म्हाका दिशिल्लें की हांव कॉलेज जावन हांव खंय तरी बिजनस करतलो. बिजनस करतलो बिजनसान एक्सेल जातलो. सो जशे जशे जे मायलस्टोन आसा तशे तशे जेन्ना आमी कवर करता इंडिविज्युअल तेन्ना एक स्टेजीचेर तुका दिसता की तुवें तुजे फाटल्यांकय बीन तुवें सपोर्ट करपाक जाय. सो तो म्हाज्या मनाक विचार सदांच आसतालो. सो ताका लागून म्हाजो विचार कसो आशिल्लो जेन्ना आमी करता तेन्ना बाकीच्यांकय सगळ्यांक घेवन करपाक जाय. आनी बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन जावन नाल्यार खुबशे उपक्रम खुबशे कार्यक्रम आमी कुडचड्यार सुरवात केले. युवा दे कुडचडे जावं मागीर काकोडा बॉयज जावं
आमचे जे ऑर्गनायझेशन आशिल्ले साई स्पोर्ट्स जावं मागीर देवळाचे कमिटीचे माध्यमांतल्यान जावं म्हाजे स्कुलाचे स्वताचे स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान जावन अशे आमी खुबशे प्रोग्राम इव्हेंट्स आमी चालूच दवरले आनी मेजरली सुरू जालें जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना कोविडान आमी फॉगिंग करप मागीर लोकांक जसो हेल्प करपाक जाय आशिल्लो तो सगळो आमी हेल्प करपाक सुरवात केली आनी 2018 जे सुरवात जाल्ली सारकी ऑन फील्ड ग्राउंड लेवलाचेर जें काम करपाक सुरवात केल्लें तें म्हाका दिसता 2018तल्यान आमी प्रॉपरली सारकी सुरवात केलें लोकां मदीं रावन कुडचडकारांचे मदीं रावन तांचे खातीर कितें तरी करपाचें जशें तुवें म्हळें की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हांव फाटली 8 वर्सां जालीं करता कुडचड्यार जितले क्रिकेट टुर्नामेंट जाताले तर प्रत्येक क्रिकेट टुर्नामेंटान म्हाजो सहभाग आसतालो इतकी वर्सां फाटले 15-18 वर्सां तरी जातली हांव प्रत्येक टुर्नामेंटाक जेन्ना हांव 10वेक 11वेक 12वेक आसतालो तेन्नाच्यान आमी क्रिकेट टुर्नामेंट करता वा बाकीचे इव्हेंट्स करता सो ती कंटिन्युटी आज पर्यंत हांवें तशीच दवरल्या जशें कुडचडे प्रिमियर लीग म्हणून एक जाता पोरूं फ्लडलायट टुर्नामेंट जालो खुबशे मान्यवर आयिल्ले आमचे मंत्री गोविंद गावडे आशिल्ले जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर ते आयिल्ले आमचे आमदार आशिल्ले सगळे आशिल्ले सो म्हाका दिसता तो गोंयांतलो सगळ्यात मोठो टुर्नामेंट जाल्लो सो तो सुद्दां आमीच आमच्याच ग्रुपान घडोवन हाडिल्लो आनी जेन्ना हांव हें पळयतां कारण जेन्ना हांव 10वेक 11वेक आसतालो तो टुर्नामेंट आमी कशें करताले आनी तो पोरूं जो टुर्नामेंट जाल्लो तें पळयल्यार आमचो प्रोग्रेस आमकां कळटा की आमी इवोल्युशन कशें जालें तें आमकां कळटा सो तें पळोवन खुशी जाता सो ताका लागून इवन बॉडी बिल्डींग 8 वर्सां पयलीं आमी कशी सुरवात केल्ली आनी प्रत्येक वर्साक तेजो दर्जो कसो वाडलो आतां ते करपाचे उद्देश कितें आशिल्लो कुडचड्यार आमचे जिम्स आसा खुबशे भुरगे आसा जे काम करतात जे बॉडी करपाक आपली मेहनत घेतात आनी बॉडी बिल्डींग इज नॉट अ इजी स्पोर्ट कारण ताजे खातीर एक 6 महिने 8 महिने खूब परिश्रम घेवचे पडटा म्हणजे तांचे डायट आसतलो त्यांचे एक्सरसाइज त्यांचो इटिंग पॅटर्न अशे खुबश्यो गोष्टी आसता तातूंत तांकां खूब हार्डवर्क घेवचें पडटा आनी ही तयारी 6 महिने पयलीं जाता कॉम्पिटिशनाची एक आठवडोभर पयलीं ते तेंचे इनटेक जेवणाचो इनटेक खूब कमी जाता एक दीस पयलीं ते उदक पिनासतना रावता 24 तास पयलीं सो ह्यो बारीक बारीक गोश्टी खूब म्हणजे हार्डवर्कींग आसता सो हें सगळें करता जेन्ना जिमाक भुरगे करता सो तांकां एक स्टेज जाय आसता आनी बरी मोठी स्टेज दिवपाचें काम आमी युवा दे कुडचडेचे ग्रुपाचे म्हणजे आमचे संस्थेचे हितून आमी कुडचडकारांक दिवपाचो आमी प्रयत्न केला आनी गोंयकारांक दिवपाचो प्रयत्न रोहन अशी जेन्ना ऑर्गनायझेशन करता किंवा सोशल वर्क करता तातूंत भितर कशें आसता की तुका ते रक्तांतल्यान आसले बगर ते तूं करपाक शकना म्हणजे फाल्यां अकस्मात आयलो आनी सोशल वर्कर जालो अशें जायना ते रक्तांतल्यान वचपाक जाय घरांतल्यान वचपाक जाय सो ताका लागून म्हाका तुका असो मुखार काडपाक कोणाचो हात चड तुजो बापायचो हात चड आवयचो हात चड काय तुज्या फ्रेंडाचो हात चड कितें कोणाचो ना हांव कसो एकट्याचें नांव घेवपाक शकना हातूंत भितर जितले लायफाचे प्रत्येक स्टेजीचेर जे म्हाका लोक मेळ्ळे न्ही तेंच्यांनी म्हाका प्रत्येक जाणांनी मोटिवेट केला हांव अशें म्हणना आवय बापूय तर सदांच शिक्षणा खातीर मोटिवेट करता आपल्या भुरग्याक की तूं शिक्षण कर हें कर तें कर शिकून व्हडलो जा दोतोर जा इंजिनियर जा राजकारणांत चल म्हणून म्हाका दिसता खूब कमी पेरंट्स आसतले पण अशें न्ही हेजो अर्थ असो न्ही की म्हाका म्हाजे आवय बापायन हें करूं ना सपोर्ट करूं ना म्हाज्या आवय बापायन तितकोच सपोर्ट केलो पण सांगपाचें उद्देश असो की एक मनशाचेर हें घडना हें घडटा प्रत्येक मनीस जो सोसायटीन जो आसता तो तुका सपोर्ट करता जेन्ना खंयची गोश्ट करता त्या पयल्या वर्साक एक मनीस सपोर्ट करता दुसऱ्या वर्सा आनी 4 जाण एकटीन जाता तिसऱ्या वर्साक आनी 10 जाण एकटीन जाता अशें करून ओवर द पिरियड जे बिल्ड जाता न्ही सो ती शक्ती तो लोकांचो सपोर्ट तो ओवर द इयर्स प्रत्येक वर्साक वाडत वता आनी देन यू स्टार्ट डुईंग इट रोहन तुवें म्हणलां की तुका असो सोशली हातूंत भितर एक्टीव करपा खातीर तुजे घरचेच न्ही जाल्यार सगळे सोसायटीचो हातभार लागला स्पेशली फ्रेंड सर्कल आसतले किंवा बाकीचे गांवचे लोक आसतले तांचो हातभार मेन म्हणटा म्हाका आनीक जाणून जावपाक म्हाकाच न्ही म्हाका दिसता सगळे आमचे पळोवप्या तांकांय जाणून जावपाक जाय आसलें की तुका राजकारणाक एक प्रमोद सावंत जो म्हाका दिसता एबीवीपींतल्यान ताजे कडेन तुगेले संबंद आसपाक शकतात जो एबीवीपीचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना साकून किंवा मागीर जावपाक शकतात पूण एक प्रमोद सावंत हो जालो आनीक अशें कोण आसात की जाणें तुका राजकारणाक असो हात दिवन वयर काडला अशें हे करपी कोण आसात ना राजकारणांत तशें आमचे पार्टीचे सगळे लिडरान पार्टीचे संपूर्ण जे आमचे ऑर्गनायझेशन आसा तेजे प्रत्येक पदाधिकारी फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं आमकां सपोर्ट करता जशें
अमको असो न्ही, पण प्रत्येक जाणांनी म्हणजे जितले कोण इन्वॉल्व आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. म्हणल्यार एकटोच मनीस हांव अशें नांव घेवपाक शकना, की तुमकां हांवें तेंच सांगता. म्हाजी इंडिव्हिज्युअल जर्नी आसा पळय, त्या इंडिव्हिज्युअल जर्नी भितर हांवें कोणा कडेन राग रोश कांय करूना. हांवें म्हाजें काम दाखोवपाचो प्रयत्न केला आनी लोकांनी म्हाका रेसिप्रोकेट केला त्या कामा खातीर. जशें आमी निस्वार्थीपणे डेडिकेशनान जें काम केलां, सो तेजी पोच पावती म्हणून प्रत्येक जाणान म्हाका जे कोण म्हाका कॉन्टॅक्टान आयले तेंच्यांनी प्रत्येक जाणांनी म्हाका सपोर्ट खंयचे केलो. खंयचे वस्त तुका जर खंयचे एक तरी एक्टिव्ह जावपाक तुका एक ब्रेक थ्रू लागता, खंयचो तुका वर्स खंयच्या वर्सा तूं असो तुका दिसता की ब्रेक थ्रू तुका मेळ्ळो? मग तशें सारको लायफ चेंजींग मोमेंट आसतलो 2022 इलेक्शन. कारण म्हाका दिसता स्वर्गेश मनोहर भाई जेन्ना भायर पडले आनी जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले, तेन्ना 3 वर्सां खंय तरी लागच्यान राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. पूण तें राजकारण परत भारतीय जनता पक्षा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ली ती 2022ची निवडणूक. आनी 2022चे इलेक्शन निवडून परत भारतीय जनता पक्ष परत सरकार घडोवपाक जाय हेजे खातीर जी काम करपाची उमेद आशिल्ली आनी जी चॅलेंज आशिल्ली ती म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका खूब कितें शिकून गेली. आनी त्या इलेक्शनान आमी खूब मेहनत घेतली. म्हणल्यार खुबशे जाणांनी खुबशीं इलेक्शनां केली आसतली, पण हांवें प्रत्यक्षान म्हाका दिसता आमी पयलीं तितकेच मर्यादीत करताले काम. म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मर्यादीत करताले, बुथाचे मर्यादीत करताले. सो म्हाका पर्सनली ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना मेळूना की स्टेटीच्या लेवलाचेर काम करपाचें हें मेळूनाशिल्लें, ऑपॉर्च्युनिटी मेळूनाशिल्ली. कारण जशें म्हणलें तशें की कोण तरी जाय आसता की गायड करपाक, आनी त्या इलेक्शनाक म्हाका पार्टीचे खुबशे पदाधिकारी मेळ्ळे जेंच्यांनी गायड केलें आनी जेंच्यांनी म्हाजें काम पळयलें. हांव सोशल मिडिया टिमीन आशिल्लो आनी लोकांनी म्हणजे जे आमचे लिडर आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयल्लो. आनी 2022च्या इलेक्शनान जें म्हणजे म्हाका स्वता पर्सनली म्हाका लागसन हांव इलेक्शन कमिटीनूय आशिल्लो. सो ताजे खातीर लागींच्यान काम करपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी त्या ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता आमी खंय तरी पार पाडली आनी 2022 आमचें सरकारूय घडलें आनी रिकॉर्ड ब्रेकींग आमकां मॅन्डेटूय मेळ्ळी. तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत परत मुख्यमंत्री जाले आनी आज आमचें सरकार अजून गोंयांत आसा आनी हेजी मुखारय येतली. 2022 जाल्यार 2027चे प्लॅन्स कितें आसा तुमचे? 2027चे प्लॅन पळय गोश्टी म्हाज्या लायफान हांवें सांगलां की हांव एकटोच कार्य करीत येयला. खंयची गोश्ट धर तूं, हांवें स्वताचें डिसिजन हांवें स्वता घेतलें आनी देवाचे कृपेन आनी सगळ्याच्या आशिर्वादान सगळ्यांनी म्हाका रेसिप्रोकेट केला, सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला. सो 27चे हांव स्पेसिफिकली कांय सांगपाक ना, कारण हांवें जशें तुमकां म्हळें जेन्ना आमी कोविडान 2018-19 आमी जेन्ना काम सुरू केल्लें तेन्ना कोण मनीस आपूण 27 इलेक्शन लडयतलो म्हणून काम करना, हो 32 इलेक्शन लडयतलो म्हणून काम करना. हांवें तुमकां पयलीं सांगलां 2012 सुद्दां जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाय हांव इतकोच हें आशिल्लो, म्हणल्यार ऑन फील्ड आनी सोशल लायफान हांव इतकोच एक्टीव आशिल्लो. तेन्ना लोक भोवतेक म्हाका चड वळखनाले आनी कार्य तितलें मोठें नाशिल्लें. पूण 2012 ते 2017 मागीर 17चे नंतर 22 ह्या संपूर्ण कार्यकाळान हांव लोकां मदीं चड लोकां मदीं पावलो. लोक म्हाका वळखोवपाक लागले. कारण पयलीं कशें आसा मर्यादीत उरता खुबश्यो गोश्टी, कित्याक कॉलेजीन आसल्या कारणान तोच ग्रूप आनी राजकारणाच्या हितून आमकां तेन्ना खूब मोठे सगळे लिडर आशिल्ले तेन्ना आमकां तितलो रीच नाशिल्लो वा आमकां त्या पातळेचेर कोण घेवन वचपी नाशिल्लो, जें फाटले काही वर्सान जालां. आनी हें राजकारणान जाताच. म्हळ्यार जशें जशें स्ट्रक्चर चेंज जाता तशें तशें नवे लोक येता, थोडे लोक भायर वता, नवीन लोक येता, ह्यो गोश्टी कंटिन्युअस जाता. सो तातूंत भितर आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी, म्हाका पर्सनली ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की त्या सर्कलान येवपाची, राजकारणाच्या म्हणजे मेन स्ट्रिमान येवपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी आमी म्हणजे हांवें त्या ऑपॉर्च्युनिटीचेर साध्य केलें अशें म्हाका दिसता, कारण आमी निस्वार्थीपणे म्हणटा डेडिकेटली आमी काम केलें. सो हेजो अर्थ न्ही की 2027 हांव ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव प्लॅन करून करतालो की 2027 इलेक्शन लडयतलो म्हणून. आमी ल्हानपणा पासून आमी सोशल फिल्डान आसा, लोकां मदीं आसा. आतां जेन्ना सगळे करता तेन्ना एक जशें मनीस एजीन मोठो जाता तशें लोकांक बुद्धी येता की बाबा आपूण सोसायटी खातीर कितें करपाक जाय. पयलीं कशें जातालें, पयलीं आतां एक कितें आसलें जाल्यार तूं स्वताचेंच चिंत्तालो, फ्रेंडाचें चिंत्तालो. पूण जेन्ना मुखार वता तेन्ना तूं एज अ सोसायटी म्हणून पळयता. आनी जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें आमी काम करताले फाटले
8-10 वर्सां जेन्ना आमी हांव जे स्वताहून पळयता, कारण मेन उद्देश आसा की लोकां मदीं रावन लोकांचें कामां करपाक जाय. कार्यकर्त्याचें काम आसता की लोकांक सपोर्ट करपाचो, लोकांक आमचे ज्यो सरकाराचे ज्यो नियोजन आसा, ज्यो स्किम्स आसा त्यो पावोवपाच्यो. खंयच्याय कॅपेसिटीन तूं आपल्या मतदारसंघा कडेन, आपल्या वोटरा कडेन पावता. म्हळ्यार आमी एज अ कार्यकर्ते म्हणटा आमी लोकां कडेन पावतात, तशे परेन लोकां कडेन पावोवपाचें. आनी हें हांव चड सगळें शिकलो की आमचे मुख्यमंत्री आनी आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान. कारण दोतोर हो तसो सॉफ्ट स्पोकन म्हणटा आनी तेका एक इमोशन आसा, लोकांक बारीक लोकां कडेन तो कनेक्ट करता. मेन म्हणजे पारखिवपाची संवय आहा. कोणाक खंयच्या मनशाक कसो पारखिचो ते आसा त्यो गोश्टी. आनी दोतोरा कडेन पेशन्सूय खूब आसा. आनी ताजे कडल्यान म्हाका खूब मोटिवेशन म्हाका बेजिकली राजकारणाचें ताजे कडेन मेळ्ळां. कारण हांव जेन्ना ताका आमदार आशिल्लो तेन्नाय पळयतालो, तेन्नाय ताकाय कांय अपेक्षा नाशिल्ल्यो. तो म्हाका सदांच लोकां मदीं लोकांक सपोर्ट करपाचें, मागीर त्योच तशेंच ताजे हावभाव, ताजें काम करपाचें हें आसतालें की पब्लीक सेंट्रीक आसतालें, की लोकांक कसो सपोर्ट करपाचो, बारीक लोकांक कशें तेंचो दर्जो कसो वाडोवपाचो, लायफस्टायल कशी करपाची, तांकां कसो सपोर्ट करपाचो. आनी आतां ताका हांव सीएम जावन पळयलो तेन्नाय ताजे म्हळ्यार जेन्ना आमदार आशिल्लो आनी आतां सीएम आशिल्लो तातूंत भितर व्हडलो कांय फरक ना, चेंज जावंक ना. चेंज कांय जावना. म्हणजे लोक खुबशे जाण म्हणटा पावर येतकीर मनीस मातसो हें जाता, पण तशें तें कांयच पळोवना. आनी तें मातशें फॅसिनेटींगशें दिसता. कारण आमी खंय नाल्यार खंय आमी कितलें आमी ना राजकारण ना आनी कांय महत्वाकांक्षा ना अशें म्हणलें सुद्दां जाल्यार खंय तरी जेन्ना तुजो मुखाल्ल्या मनशाक तूं पळयता जाल्यार तूं ऑटोमॅटीक मोटिवेट जाता. आतां हांव तुका स्पोर्ट्साचें उलयतालें म्हणल्यार आमी सचिन तेंडुलकराक कितलो पळय, सचिन तेंडुलकर आज पर्यंत गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणटा. पूण लायफान एकदां तरी एक जो क्रिकेट खेळटा तो चिंतता की आपूण सचिन तेंडुलकरा भशेन बॅटींग करतलो, तेजे भशेन एक शॉट मारतलो म्हणून, क्रिकेटींग शॉट करतलो, ह्यो सगळ्यो गोश्टी चिंतता. सो दोतोराक जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाका दिसना दोतोरा भशेन दोतोराची जी काम करपाची पद्दत आसा ती म्हाका दिसता खंय तरी आमकां मोटिवेट केलं दोतोरान. आनी लोकां मदीं रावन तशें काम करपाचें, आपले मतदारसंघान जावं, आपले बुथार जावं, आपले म्हणजे स्वताचे हितून रावन काम करपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी घेवची, म्हळ्यार लोकां मदीं तें कशें आपलें कार्य पावोवचें हें हांव दोतोरा कडल्यान शिकपाचो प्रयत्न करता. हांव अशें म्हणना की हांव शिकलां, पण शिकपाचो प्रयत्न सो करता. तुजो तो एक रोल मॉडेल आसा राजकारणांतलो. राजकारणाचो रोल मॉडेल डॉक्टर प्रमोद सावंत. एक आतां आमची चर्चा थांबयता आसतना तुका म्हाका सामकें विचारूंक दिसता, कारण हो म्हजो प्रश्न न्ही, जे कुडचडेचे आसा ते म्हणटात यूथ फेस जाय कुडचड्याक. सो ही मागणी कित्याक लागून यूथ फेस जाय अशें हें आहा. हाजेर हांव कांय तसो म्हणपाक शकना. हांव म्हणल्यार आमी कार्यकर्ते म्हणून काम करता आनी सोशल फिल्डान आसले कारणान ह्यो गोश्टी मुखार घडत रावतल्यो. पण फायनली इट इज अ पब्लीक ओपिनियन आनी लोक हुशार आसतात. लोकांक सगळें खबर आसता की कितें चलता, कोण कसो काम करता, कोणाचें इंटेन्शन कशें आसा, कोणाचें विजन बरें आसपाक शकता. कारण जशें जशें टायम चेंज जाता तशें तशें मनशाचो पळोवपाची दृश्टी चेंज जाता आनी लोकांचे एक्सपेक्टेशनूय दुसरे भशेन जाता. सो एज टायम ग्रोज यू हॅव टू एडॅप्ट टू दॅट जनरेशन म्हणटा तशें. सो आतां जशे जनरेशनल चेंजीस जाता आनी ह्यो जनरेशनल चेंजीस ज्यो आसा त्यो आमी प्रत्येक हितून पळयता. आयज म्हणजे पार्टींनी आमी जनरेशनल चेंजीस पळयता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पळयतात आनी ह्यो जाता आसतना पळयता. सो हेजे मुखारय त्यो जातल्यो जावच्यो ना दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, पण पीपल एक्सपेक्ट इट टू हॅपन. आज तूं 39वा बर्थडे हें करता म्हणल्यार फुडल्या वर्सा तूं 40वे म्हणल्यार फाल्यां साकून 40व्या वर्साक पावल घालता तूं. आनी इट्स एक हो 40वा वर्स म्हणल्यार एक आमच्या हातूंतलो एक टप्पो, सगळ्याच्या आयुश्यांतलो एक टप्पो. म्हळ्यार तूं सारको सेटल जाल्लो आसता आनी ते फुडलीं 10 वर्सां 40 ते 50 ही सारकी कर्तृत्वाची वर्सां अशें म्हणटात. सो तुजें हें आतां एक 40वें वर्स आहा, ताजें तुजें कितें एक्सपेक्टेशन कितें आसा, तुजी ते वर्सा कडेन पळोवपाचें तुजो दृश्टीकोन कसो आसतलो आनी तुका ह्या वर्साक कितें साध्य करपाक जाय अशें दिसता तुका? प्रत्येक वर्स ज्यो गोश्टी घडलेल्यो आसता ताजेर आपूण कितें शिकलो आनी आपूण कितें बरें करपाक शकतलो हाजेर भर आसता प्रत्येक मनशाची. तेन्ना आतां आयज म्हजो वाडदिवस, आयज फाटलें एक वर्स हांव कितें शिकलो, म्हाज्या लायफान कितें कितें घडलें, खंय चुको केल्यो हांवें, आतां त्यो चुको कशे करेक्ट करपाच्यो आनी लोकां मदीं
ओ बाकीचे गोष्टी म्हणजे खंयचेय रिलेशन जावं, फॅमिली रिलेशन जावं, पब्लिका मदीं रिलेशन जावं, प्रत्येक जे हांवें अनुभवलां तें मुखार बरें कशें करपाचें ताचेर भर आसतलो. एज अ आतां हांव जसो राजकारणांत आसा, राजकारणांत आसले कारणान लोकां मदीं कशें म्हजें जें कर्तव्य आसा तें कर्तव्याचें पालन हांव कसो करतलों, हांव लोकां खातीर बरें कितें करपाक शकतलों, जी ताकद म्हाजे कडेन आसा, जें लोकांचो सपोर्ट म्हाजे कडेन आसा. कारण हांव खूब कडेन जशें तुमकां हांवें म्हळें, हांव खूब कडेन म्हाका बिझनसमॅना कडेन उलोवपाची संदी मेळटा, स्पोर्ट्स पर्सन, व्हडले स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, तांचे कडेन हांव बसून उलयतां. सो तांचे कडल्यान जें हांव शिकतां, तांचे कडल्यान जें हांव आयकतां, आनी त्यो गोश्टी हांव कशें म्हाज्या मतदारसंघान वा म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वा आमच्या कुडचडकारा खातीर कशें इम्प्लिमेंट करतलों वा तांकां त्यो कश्यो हेल्प जातल्यो तेचेर म्हाजी भर आसतली. आनी जशें आमी सदांच म्हणटा, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करपाक जाय. त्या अंत्योदय तत्वाचेर आनी गोंय स्वयंपूर्ण कशें करतले ताचेर म्हाजी भर आसतली. कुडचडकारांक स्वावलंबी आनी स्वयंपूर्ण कशें करतले, आनी खंयचे इनिशिएटिव्ज अशे आसतले जे तांकां हें करपाक हेल्प जातले. कारण आमी म्हणलां मायनींग डिपेंडंट कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ली. आमचो मतदारसंघ वॉज वन ऑफ द हायेस्ट स्पेंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सी एक टायमार आशिल्लो. म्हळ्यार आमच्या प्रत्येक लोकां कडेन ताकद आशिल्ली स्पेंड करपाची. मडगांवाक दुर्लक्ष जालें, कुडचड्याच्या तो स्पार्क, तो जीव परत कुडचडकारां मदीं कसो येतलो ताचेर म्हाजी भर आसतली. परत यूथ, जेन्ना आमी यूथ म्हणटा, आयज सगळे यूथ फक्त गव्हर्मेंट जॉब सोदता, सगळ्यांक जाय गव्हर्मेंट जॉब, आनी तेजे भायर लोक आउट ऑफ द बॉक्स वचून कांय विचार करपाक सोदना, म्हळ्यार कम्फर्ट लेवलान रावन काम करपाक सोदता. तांकां आउट ऑफ द कम्फर्ट कसो हाडपाक जाय ताचेर म्हाजी भर आसतली. तें करपाचें म्हाजो विचार आसा. आनी कांय आतां मुखाल्ले कांय काळान हेजेरय म्हाजें काम सुरू आसा ऑलरेडी. सो तांकां कशें म्हणजे खुबश्यो इंडस्ट्रीज आसा, म्हणजे स्टार्टअप इंडिया आसा, बाकीच्यो मेक इन इंडिया आसा, ह्यो जे उपक्रम आसा सेंटराचे तांचे मदीं पावून तांकां कशें तांकां कशें हें करपाचें, तांकां मोटिवेट कशें करपाचें त्या गोश्टीन, तांकां कशें तातूंतल्यान वाट दाखोवन तांकां मुखार कशें काडपाचें. कारण जेन्ना यूथ मुखार सरता तेन्ना खंय तरी फाटलें ऑटोमॅटीक सगळें चेंज जाता. सो ताजे खातीर म्हाजें काम आसतलें. आनी बाकीच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर जें कितें गरज आसा, ज्यो चेंजीस घडपाक शकता आयचे तारखेर, त्यो हांव करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी ज्यो चुको आसतल्यो त्यो सुदारून मुखार काम करपाचें. सो अशें म्हणटात की राजकारणाची एक वचपाची हे वाट आसता ती समाजकारण, आनी समाजकारणांतल्यान जो राजकारणाक वता तो केन्नाच आडखून उरना. कारण ताका एक सामकी समाजकारणाची एक सामकी गंभीर अशी भक्कम अशी बेज आसता. म्हाका दिसता तुजी वाटचाल पळोवपाक गेल्यार, तुजें हावेसर पळोवपाक गेल्यार तुका मेन म्हणजे समाजकारण मुख्य आनी राजकारण मागीर आयज सबसिडरी, अशे तरेन तुजो सगळो आज मेरेनचो प्रवास चालू आसा. सो म्हाका दिसता की आयच्या ह्या दिसा तुज्या वाडदिसा परत एकदां तुका हांव तुज्या वाडदिसाची परबी दिता, आनी तुज्या मनांतल्यो ज्यो इच्छा आसात त्यो पुराय जावच्यो अशें देवा कडेन मागता. आनीक तुका देव बरें कर म्हणटा. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. वयता वाद गोमंतक टीव्ही.